नमस्कार. आज हांवें ह्या व्हिडिओत सुंगटां आंबट करचे दाखयता. सुंगटां आंबट करच्याक पयलीं मसालो वांटून घेवया. मिक्सरात 1 कप भन्न सोय घेवका. 7-8 बेडगी मिरसांग घेवका. ही मिरसांग तीख उरना आनी आमटाक कलर बरो येता. थोडोसो हळदी पिठो घालका. आमसाण घालका. आणि धर तितले उदक घालून गंध मसालो वाटून घेवका. मसालो बरो गंध वाटका. मसालो वाटून जाला. आता सुंगट शिजवून घेवया. ही सुमार 200 ग्राम सुंगट आसात. गॅस ऑन करून आंबट करच्या आयदनात सुंगट घालून घेवका आणि सुमार अर्ध कप उदक घालून ही सुंगट शिजवून घेवका. सुंगट बेगी शिजतात आणि शिजली की कलर चेंज जाता. सुंगट एक 5 मिनिट शिजवून घेतल्या पुरो. मसालो घालनंतर आणि शिजवून घेवची उरता. आता वाटील मसालो घालून घेवया. आणि आमटाक लागता तितले उदक बी घालून घेवया. हे आंबट खूप पातळ उरचे ना, तश म्हण जरा पडूनच उदक घालून घेवका. रुचीक जाय तितले मीठ घालून घेवका. आणि हाका बरे गजगज काढून घेवका. एक 4-5 मिनिट आमटाक बरो गजगज काढून घेवका. ताजेन सुंगट बी बरी शिजतात. गॅस बंद करया आणि आता फण्ण घालची तयारी करया. दुसऱ्या आयदनात एक होड चमचो तेल हुंकन घेवका. ह्या आमटाक कांद्या फण्ण दितेर आसात. ताजे खातीर 2 मीडियम साइज कांदे बारीक शिजून घेवका. कांदो बरो तांबडो जातपर्यंत भाजून घेवका. कांदो बेगी भाजच्याक हांव तातूंत थोडेशी मीठ घालून घेतलेर आसा. आमटाक मीठ घाल्ले उरता, तश म्हण कांदो भाजताना जास्त मीठ घालचे ना. कांदो बरो तांबडो जातपर्यंत भाजून घेवका. आणि हो भाजील कांदो गजगज कांदवरील आमटाक वयल्यान घालका. हे आंबट एकदम रुची लागता. एक पीट ट्राय करा आणि आमकां कशें लागलें म्हण कळया. आमगेले हे सुंगटां आंबट आवडल्यार व्हिडिओ खूप लाईक करा आणि कोंकणी रेसिपीज कोंकणी भाषेत ऐकूच्याक टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.